एलकनान म्हाका सरप्राईज केला. एलकनान म्हाका आयज एक न्हू फ्लावर दिला. उडोवसान म्हाका सांगता आय एम गिवींग यू सरप्राईज मी. आनी आतां म्हाका हिंग फूल हाडला आनी दिस मायना मशीन ब्रॉट फॉर यू नो. देन थँक्यू फॉर द सरप्राईज. आयज गेलें ना आयज घरा आतां न्हू बाबा. आतां आमगे इसलें वचपा टायम न्हू स्टडीज ओवर. ओके वॉट यूल से एवरीवन. मामा नोजी थँक्यू फॉर द फ्लावर. बरें जाता फ्लावर थँक्यू. आय थिंक हांव खंयसान वाजान तुका हाडलें तेणें नो नायस इट लुक्स ना. कितें कितें कोण नागरे काड बिडियन काड. थँक्यू फॉर द फ्लावर. अशें करून न्हू म्हाका केन्ना म्हणटा फ्लावर सरप्राईज दा. खूंय भितर सावन कितें हाडटा आनी म्हाका म्हणटा मागीर सरप्राईज मामा सरप्राईज फॉर यू. Thank you for this surprise. It's looking very nice. Looking nice. I like it. It's very light and bright. Very light and bright. It's looking bright. Thank you. आयज आमगेलो स्पेशल दीस आनी सांगो तुमकां कित्या लागून हांव स्पेशल म्हणटा. आयज न्हू वी आर सेलिब्रेटींग अ बिलेटेड बर्थडे ऑफ माय नीस. ओके आतां आमी तेगे बर्थडे जाली 12थार. हांव तेंगे वचोंकूय ना आनी न्हू तेच्या म्हाका जाता आय कूड नॉट गो बिकॉज समथींग वॉज देर. आनी तेका लागून आमी चिंतिल्लें आयज तेगेली बर्थडे केक कातरपा हिंगा आनी तेका एक धाकलो सरप्राईज करपाक. सो आतां मिरा ती आनी सिल्वान वात येतली घरा कडेन आनी धाकटेशें डेकोरेशन करतलीं बेश्टेशें. आनी हे पाट न्हू हांव युनीक डेकोरेशन करता. हांवें बॅकग्रावंड बी तेणें हाडलो ना कांय. बलून्स हाडलाय आनी ती क्रेप पेपर हाडलाय. सो मातशें युनीक जाता म्हूण तेका लागून. ओके आनी तें आमी मागीर स्टार्ट करतलीं. हेल्कनिस्टला बीन गेलो न्हू मागीर आमी तें मातशें करपाक स्टार्ट करतलीं. आनी सुबेज व्हडलेशें कांय कोन्न नाय बट न्हू मातशें एक्सायटमेंट करपा तेकाय मातशें बरें दिसतलें हॅप्पी जातलें. आनी शी इज आ ओनली नीस आनी हे सगळे आहाय ते नेव्यूज. ओके सो शी वील बी हॅप्पी आय गेस सो. लेट्स सी. आनी आमी न्हू आमची चिंतता इवनिंगू करतली म्हूण कित्याक मागीर हाल 15 ऑगस्ट परतून मागीर हाल मिसा वचपा जाय. आनी एलकनाक दिसलां आयजू तेका हॉलिडे आहा आयजू तेका फ्लॅग हॉस्टींग बीन आयज करतलें म्हाका स्वता. कित्याक ताका आयज वायट क्लोथ्सान नाजाल्यार नॅशनल ट्राय कलर क्लोथ्सान वचपा जाय. म्हाका तें ट्राय कलर न्हू एक हाडलोलें टी शर्ट पूण तें 2 वर्सां पयलींचें तें ताका जाचना. सो म्हाका एक वायट कुर्ता आहा तें जिन्साचें घालून हांव तेका धाडटलें. आनी हांवें मागीर ताका म्हणलें भयण तें म्हाका म्हणटालें भायर ऑर्डर करया म्हूण कितें जेवण. मागीर हांवें ताका म्हणलें ऑर्डर आनी करची न्हू आमी कित्याक आतां पावसा मातशें प्रॉब्लम न्हू पावसा कितें जाता. सो हांवें म्हणटा ताका आमी ऑर्डर करची न्हू. हांव चिकन आनी पुलाव घराको करता आनी सिंपल करया म्हूण कित्याक आनी कोण कांय नाय न्हू भायर लोक आमी हाय फॅमिली. सो हांवें चिकन हेचें मॅरिनेट करून दवरलां. चिकन मॅरिनेट करून दवरलां नुस्तें आनी पुलाव करतलें. मागीर चोया कितेंशें ऑर्डर बीन केलें जाल्यार नाजाल्यार हांवें ताका सांगलोलें आमी ऑर्डर करची न्हू म्हूण भायर. तें खाली मॅरिनेट करून दवरलां आतां आनी मागीर लेट करतलें. म्हाका दिसता 3-4 बीन केल्यार पुरो मातशें करून दवरल्यार पुरो. कित्याक म्हाका आयज न्हू एलकनाकूय क्लासी व्हरपा जाय. आमी जाय दीस जाल्यार तेगेले डान्स क्लासी गेलो नाय आनी आतां 2 दीस पयलें स्टार्ट केलां आफ्टर अ 5 डे ब्रेक. सो तेका न्हू मागीर बेजार येता. एक पाटी मोदें हें केलें न्हू मागीर ताका बेजार येता. आनी तुमकां कितें दिसती पडटना हिंगा कलरींग तें आजून पासून म्हाका आजून पेंटींग करूंक मेळना पावसा लागून. कितू हांवें बरें चिंतून येयलोलें गोंयाच्यान येयले म्हणटकीर म्हाका 15 days ब्रेक आसतलो आनी हांव पेंटींग चालू करता म्हूण. पूण म्हागे हे ऑपोजीट वॉला लागून न्हू म्हगे सगळें तें भायर सरता. दाखयलो हांवें पयलीं तेका लागून न्हू तो म्हणपा लागलो आमचो ह्या खरें त्या पावसान जाता काय आनी खंयसान लिकेज येता. पूण आतां इट्स शुअर दॅट इट इज कमींग फ्रॉम आवटसायड. आतां तेणें म्हाका सांगिलां पावस काबार जालो म्हणटरी करया म्हूण. तेका लागून हांव म्हाका सामकें आतां रावता करपाक येता काय. आनी आयज एक्सायटेड आहा. आयज मातशें बरें चल मिरा ती आतां तेतली तांकां सांगिलें हांवें बेगीन वया म्हूण. आतां सिंपल हांवें कोड केल्या शीत केलां आनी मागीर हें फ्राय करतलें प्रॉन्स फ्राय करतलें आनी मागीर रातीको म्हूण तूं मागीर तें चिकन आसतलें आनी डेकोरेशन करपा उरलां तें मिरा रावता. सो हांव मातशें झाडू बीन मान काडटा. मागीर 3:30 जालें येता 11:30 12 o'clock म्हाका बाबा रेडी करपा जाय. 12 to 1 म्हणलें म्हणटाय न्हू गोल्डन आवर म्हणून तें म्हगेलें गोल्डन आवर 12 to 1 o'clock. तें एक वरा मोदें म्हाका तेका जेवपा जायो न्हेसोवपा जायो रेडी करपा जाय.
आनी इस्कला पावोवपा जाय एका 5 मिनट आसतना भायर सरताय आमी 1 o'clock पावपा 1 o'clock स्कूल ते गेले सो आमी 5 मिनट आसतना भायर सरताय न्हेसोन घरा पासून सो दॅट इज माय गोल्डन आवर कॉल तुमकां न्हू हुंच तें गोल्डन आवर मुगेलें बिटवीन 12 to 1 इन द आफ्टरनून ते टायमार हांव कोणागे फोन काडूं पावना कितें करूं पावना कित्याक इतलें म्हाका हरी करूं पडटा सगलें हांव तितून टिफीन पॅक करपा जाय वीथ इन दॅट मच टायम सो हें सगलें कोत म्हणल्यार न्हू तेका लागून हांव कांय दोना सगलें रांदून बी काडटा मुगे पयलीं बिफोर 12 o'clock आनी मागीर रेडी करपा स्टार्ट करता सो मागीर गोडे मेळटा तुमकां हांव मिरात येयली म्हणटरी मागीर मेळटा तुमकां ओके सी ऑल आतां हांव न्हू जेवपा बसोलां 1:10 जाली आनी मिरातेन खबर ना आजून आयज मुगे जेवण न्हू सामकें सिंपल प्रॉन्स फ्राय केलें आनी शीत आनी कालची न्हू एक ड्रॉप करी केलो हांवें म्हणजे कोकोनट करी ती काल केलो न्हू ती जायत उरली हांवें म्हणल्यार आतां सुबेज कांय कुछ ना कित्याक मागीर रातीको कांय नाका न्हू आमकां तेका लागून आतां हांव जेयता म्हाका भूक लागोली 1:10 जालें न्हू आतां हांव हेल्थना बीन पावून येयलें इस्कलाक आनी हांव आतां जेयता आनी मागीर इल्लोसो मसालो काडपा वयता ग्रीन मसालो काडटा इल्लोसो चिकनाक आनी मागीर हांव डेकोरेशन चोया आमी राती कितल्या पावताय ती मागीर हांव मेळटा तुमकां ओके मसालो न्हू रेडी जालो काडला मसालो सगलो रेडी जालो मगे आतां खाली फोंड मारता पियाव टोमाट घाल चिकन मातशें भाजयता आनी मागीर हांव मसालो तोपयता आतां न्हू हांवें हितून न्हू पियाव आनी टोमाटा फोंड मारला आनी मातशें चिकन घायला मातशें बरें सोडशितो हांव तितून तें मातशें अशें करून कलर चेंज जावपाचें ओके मातशें भाजून घेतलें आनी मागीर न्हू अशें हो ग्रीन मसालो सगळो रोपयतलें तें जालें म्हणटकीर न्हू हांव मागीर म्हाका जाय ते भशेन ग्रेवी करतलें हांव चोयतलें कितू ग्रेवी करतें सुबेज ग्रेवी करची ना आतां न्हू हांवें सगळे मसालो बीन हितून मिक्स केलो ग्रीन कलर आनी आतां हांवें शिजोवंक ना डायरेक्टली शिजपा दवरला आनी गोडे न्हू आनी एक 10 मिनटां शांत शिजयतलें आनी मागीर तें रेडी जालें 10 मिनटां शिजयतलें ओके जेयता रे मगे न्हू डेकोरेशन आसयलें हांसना काय हांव आतां स्टार्ट कोत्ता करपाक आनी न्हू कोण म्हणटली न्हू हें हांव फोलियो फेस्ता लायत काय म्हूण हांवें म्हणल्यार हे पाट मातशें कितें डिफरंट कोरया सदां तें हांव बॅकग्रावंड हाडटाय लायताय बट दीस टायम म्हाका दिसलें अशें मातशें कितें कोरया म्हूण आनी न्हू म्हाका हेंच दिसता पळय थिंगा सो कितें करूं बरें दिसतलें काय बरें दिसपा ना तें म्हाका खबर ना आनी मागीर थिंग न्हू अशें करून सगळ्या लायतलें आनी मागीर थिंग हॅपी बर्थडे लायतलें सो या कितें करून दिसता न्हू मागीर दाखयता तुमकां केलें म्हणटी दाखयता कितें करून दिसता सांगाय तूं म्हाका आतां ओके हां आनी न्हू बलून्स लावपा चिंतीत हांव आतां बलून्स फुलोवपा जाय सो थोड्या सायडीन मातशें थोडेशे बलून्स लायतले हां हेजो सेकेंड आतां आनी उरलो हां चोया कितें करून उच जालें चोया मागीर ती येवपासून फॅन फास्ट बी घालूंक कोणता येवपा नाय म्हाका पूण हांव नको हां बोज सदां तुमी सांगाय म्हाका समथींग डिफरंट मातशें युनीक केलें हे पाटी सदां आमी तें न्हू ते बॅक ड्रॉप हाडटाय शायनिंगाचे सो ते म्हाका हिंग मेळोंकूय नाय बोगले आनी हांवें म्हणलें चोया आतां हेंच ट्राय कोन्न कितें कोन्न दिसत तें समथींग लिटल बीट डिफरंट फ्रॉम वॉट वी डू एवरी डे आतां बलून बी लायले म्हणटरी कोडे बरें दिसत चोया मागीर कितें कोन्न दिसत तें Hi, hi. Welcome, Mr. Razia. Welcome. Hi from Bombay. Hello. ते मागी मेळटू या चल मागी मेळया हे न्हू आतां फायनल डेकोरेशन दाखय तुमकां कितें करून केलें तें बेश्टे बलून्स लायले आनी अशें करून दिसता सो दीस इज हाव इट लुक्स आतां ते बलून्स उरताय काय उरनाय मुकोन जाणां ती येताय म्हणल्यार 7-5 जाताय थिंगा हाय
Nere, I think it's going to burst. Balloons will remain like this only. Elkan ke khata. What are you eating? Elkan apna ke sandwich khata this class I know baba. Sandwich no? चल मेट्टा मागीर ना ते काल सगळे पडले चोय आमगे बर्थडे स्टार्ट जाता म्हळ्यार वत बलून पडले ते पोतून घालूंक पडले आतां आतां ऑलरेडी 8:30 जालें आनी केक खातोच न्ही पयलीं सगळे गेले केक खातोच न्ही पयलीं आनी मात बसून आहाय मातशें सगळीं येयले न्हू ऑलरेडी ऑलमोस्ट जावं उरलें येवपाचें ते बेल जालें आं कोण तरी येता जेन म्हाका सुद्दां येयलो आसतलें न्हू